आमदार माविन गुदिन्होन शुक्रारा भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केलो। शुक्रारा सकाळी तांणी काँग्रेस पक्षाचो आनी आमदारकीचो राजीनामो सभापतीक सादर केलो। मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरान तशेंच प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकरान गुदिन्होक पक्षांत येवकार दिलो। आज ताणे काँग्रेस पक्षाचो आणि विधानसभेचोय आमदारकीचोय राजीनामो दिला आणि भारतीय जनता पक्षान ताणे प्रवेश केला। मोविन बाबा सारको अभ्यासू आमदार आणि डाऊन टू अर्थ विधानसभेतली ताची भाषणां आणि ताचो दृष्टिकोन विधानसभेत आसात किंवा विधानसभे भायर आसात तो सामान्य खातीर सामान्य मनीस, गरीब मनीस, बारीक मनीस हो ताचो एक दृष्टींतलो केंद्रबिंदू आसलो आणि अशा मनशाचो भारतीय जनता पक्षात प्रवेश जाता ही निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षाक बूस्ट आसा। भारतीय जनता पक्षाच्या समर्थनात वाढ जाता। हांव सगळ्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन हांव मोविन बाबाचे भारतीय जनता पक्षान स्वागत करता। या वेळार उलयतना माविन गुदिन्होन काँग्रेसीचेर साबार आरोप केल्यात। मायनिंग स्कॅम आणि वेगवेगळे घोटाळ्यांनी आडकल्ले आणि आपले सुवार्था खातीर वावुरपी पक्षात आपलो घुसमट जातालो म्हूण माविन गुदिन्हो उलयलो। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान संजय मुनोली। हांव भारतीय जनता पार्टी पक्षान बीजेपी पक्षान प्रवेश जाल्लो आसा। म्हाका खूब आनंद जाता। आता सीएमान वेलकम केलं। गेले 4.5 वर्सां हांव तरी काँग्रेसीन आसलो पूण हांव ओपनली बीजेपी पक्षाक सपोर्ट करतालो। असेंब्लीन आसून दी, असेंब्लीचे भायर आसून दी। आनी तेन्ना खूब जाणां हांवें सांगलें की हांव राजीनामा दिता, म्हाका बीजेपी पक्षान वचपा जाय। म्हाका दिसता जे विरोधक म्हूण आसा जे न्हिदिल्ले आतां इलेक्शन आसा म्हूण ते मातशे चड आवाज करता। पूण जे स्कॅम म्हूण बॉब मारताले जे आज बीजेपी पार्टी वा बीजेपी पक्षा ब्लेम करता हे कोणे हाडलेले स्कॅम? So many scams, one by one they can be pointed out. The mining scam, who brought the situation on Goa where the courts had to intervene and mining was stopped? Was it not a Congress chief minister who brought fly-by-night operators who permitted illegal mining? Though the estimate I consider it was very high, 35,000 crores estimate, but there was a huge mining scam. Till today we are not able to find or go after those people because these are bogus people, fly-by-night operators. Whose tenure this happened? Who looted the state exchequer? Who looted Goa in the name of mining? These same very people. So scams were perpetuated by them. SEZ, lakhs of employment for Goans, who gifted away 40 lakh square meters to industrialists in the name of SEZ. Not the very same Congress leaders who suddenly have woken up, Pratap Singh Rane and Louisine Falero. Were they not the people who was the industries minister, Louisine Falero, and chief minister who wrote on the file personally that yes, this land has to be allotted? And then you expect the BJP to do miracles and take back the land when you have executed the sale deed or the documents in such a manner that it is almost impossible to retrieve the land from them. Even they will be the winners if they go to court. It is a dirty scam played on the people of Goa. Like this, there are so many things that I can point out. One really felt suffocated in that party. They worked for themselves, for their selfish interest. Otherwise, show me one worthwhile scheme हे गोंयकारां खातीर केला, गोंयच्या हिता खातीर केला, गोंयच्या स्टेटी पासवर्ड केला। म्हाका तरी कांय दिसना जालें। हे पक्षान गोंयकारां खातीर गोंयच्या पासवर्ड खूब केला आनी करीत आसा।